ग्राउंड दाखवून ते फोटो करताली 109 झाडां दाखयले फर्स्ट आमी हाडले घालून मागला सगळं रिपोर्ट ते हजारांनी झाडां हजारांनी आनी आमी सुरवाती आमकां कोणाक गांवांक कितें आतां मागीर इन्स्पेक्शन जालें इन्स्पेक्शन जाल्ले सगळें जालें आनी तरी आतां आमी समज फुडलेलो 6 वर्सां जालीं 16च्यान आमी झगडा काडटा कोर्ट एनजीटी सगळें जालें आनी आतां तो एनजीटीची कितें येयली ऑर्डर एनजीटी कितें केलें तेणी 109 झाडां दाखयले न्ही आनी आमी दिल्ली कोरोना टायमार पावले ना आनी आमचो असो रिपोर्ट केला 109 झाडां मारपाक तांकां परमिशन दिवन पूण कायदे सगळें उदक दर्यान सोडूंक जायना सगळे कंडिशन्स घातले तो रिपोर्ट हांव तुमकां दिवंक शकता तें घालून आनी आतां ते 109 हजारान झाडां आनी 109 झाडां मारल्यार सुद्दां तेणी गांवांत दाखयलेलो पूण हांगा दाखयलें कळटा न्ही सुकती पडटा लोक नुस्तें खातात ते फटींग मारणी धंदा करून पयलीं ग्रावंड दाखयलो ग्रावंड दाखोवन हे केलें सगळें झाडां ना म्हणटा झाडां 109 मागीर झाडां दाखयले तेणी आनी आतां आमी आरटीआय सुरू जालो तुमी रिपोर्ट करा सगळो फॉरेस्टान पळोवन सुरू गेल्या तर ते झाडां आमी कशी मोजतले तुमी 109 झाडां कशी रिपोर्ट केला आतां आरटीआय रिपोर्ट दिवना तेणी येता तेणी आमकां केन्ना घातली ती आरटीआय आतां एडिशन अजून जाल्यार बंद जाय तितून आतां परत आता कित्याक देव बीन आमी बंद आसले कित्याक पयलीं सीएमा समोन गोंयन मेळून बीन हें करून सगळें दवरलेलें एक प्लांट ऑलरेडी 15 MLD ह्याच मतदारसंघात कॉपरेचो आसा उदक सुद्दां सोय लोकांक हांगा मेळना आनी 2 MLD परत 15 MLD आनी एकाच कॉन्स्टिट्युशन प्लस 1 MLD दुर्भाट आसा इतले कित्याक हांगा उदकाची सोय तरी जातली लोकांक म्हणटा इको सेन्सिटीव एरिया आनी टोटल 4 प्लांट जाता हांगा दुर्भाट परत तेंचे एक कॉन्स्टिट्युएन्सी 4 म्हणल्यार चड जालना चड जालना हाफ किलोमीटर 4 म्हणल्यार हितून कितें तरी हेजें आसतलें हितून फक्त हितून ताका कमिशन ही जमीन 1400 रुपयांनी स्क्वेअर मिटर घेतल्या ही जमीन 100 रुपयांनी कोणा नाका आशिल्ली आनी कोण तरी हे संपला टेंडर काडला रिफिलिंग झाडां कटिंगान रिफिलिंग आमी पयलींच्यान ठाम आसा आमी हांगा करून दिवं कोणा शिवाय सगळे एरिया वचपाक कोणी हाडूं हे कर मरे गुगलवर ओपन कर गुगल ताचे सगळे फोटो सुद्दां दिवंक शकता आनी त्या भायर तो दोंगर ते दोंगर कट करून तो हांगा घालपाचो प्लॅन प्रॉपर एक्झॅक्ट खंय उंडीर 119 बांदून दिता करून तांकां तेवूय देवाची जमीन तशेंच हांगा कितें केलो इरिओकेबल एनओसी घेतल्या तेणी जमीन सेल म्हणून इरिओकेबल एनओसी घेतल्या तांकां कोट्यांनी पयशे पंचायत वाडी ती थंय प्लांट पंचायत आनी ग्राउंड बांदता म्हणून सांगता लोकांक अशें तांकां कित्याक कोण पळय जमीन ओनर आशिल्ले जावं एक टॅनंट आशिल्ले ओनर अशें आमगे कोणूय करपाक जाय टॅनंटा कडेन इरिओकेबल एनओसी घेतल्या आनी तांकां सांगलें की तुमकां 2-4 जॉब दिता भुरग्यां आनी तुमकां हें करून दिता म्हणून सांगून तांकां ते लोकांक कितें थोड्यांक पयलीं पयशे मेळटा आमी गांवांत फूल गांव पयलीं सुद्दां सुरवात झगडटा पंचायती सुद्दां आमी एनओसी रिवोक केल्ली आसतना आतां हो एमएलए कितें ताका कमिशन जाय म्हणून हो तो काडूंक सोदता आतांच न्यूज मेळ्ळा हालींच कितें तरी आणि हे हांगा हाडटा आतां ही एरिया हाडटा अरे बाबा 43,000 स्क्वेअर मिटर सर 43,000 आणि हांगा एक किलो नको रे झाडाच झाडा हजारांनी झाडां आणि दुसरी गजाल गावठीच ना इतले हाय डेन्सिटी मध्ये फर्स्ट प्रोजेक्ट म्हणटा आपलो हांगा दुर्बाट क्लीन प्रोजेक्ट म्हणटा दुर्बाट टू रावन उबो रावन दाखय इवनिंग टाइम दुर्बाट सारकी घाणीचो वास येता एकूच वाड्यापुरती वाड्यापुरती तांकां भायले इल्ले ना फक्त वाड्यापुरती एक 200 आणि इतलो वास येत तो आमकां छाती ठोकपण सांगता आयज सांजे वचोंक मेळटले थंय वास रे दिसता तुका तो क्लीन दिसता वास ही सायड 3,000 स्क्वेअर मिटर एरिया सर ही पुरोवपाक आनी फाल्यां हांगा वयल्यान लोट येता ते रस्तो सुद्दां बुडोवन व्हांवता पावसान वयर येता आनी फाल्यां जर इतली 43,000 स्क्वेअर मिटर कितें जावंक शकता पूण हीच एरिया कित्याक तो आतां सिलेक्ट केला तेका ते कमिशन न्ही एक्वायर केल्ली हा केल्या आनी हांगा एसटीपी प्लांट घालपाक सगळी तयारी बीन जाली आमी आतां 6 वर्सां जवळून दवरला खूब झगडला इवन हांगा जाल्यार मशिनां सुद्दां हाडून आमी धांवून घातलेली पयलीं खूब इश्यू जाल्लो आनी त्या इश्यू लागून गोंयन बाय जावं सीएमा कडेन पूण हो आतां तेका कमिशन जाय कापरलागर मोटिवेशन परत आवाज करता
आम्ही ठाम आसा करू दिवपा ना हें शुअर. वयल्यान मनोज बाब तुम्ही आमकां त्याने हांगा येवन सभाघरा येवन मारवाचे सभाघरा येवन सांगलेले लोकांक आश्वासन दिल्लें की हांगा हो प्लांट करिना तुमी जर लागन न्हू जाल्यार हो हांगा प्लांट करिना आपूण खंय तरी फुडें व्हरता म्हणून सांगलेलें. टाकये वाटपाचे निमित्तान टाकये येयले. गेले टाकये वाटल्यो त्या निमतान लोकांक पयलो हो प्लांट बरो हांवें लगेच स्टेजी वयलो देव म्हणजे उलोवंक नाका म्हळ्यार हेजेर तुका म्हळ्यार हॉल दिल्लो आमी हांवें भाडे हेका दिल्लो म्हळ्यार तुका मिटिंगेक हें वाटपाक सेवरेजेस इश्यू घेवन म्हणून ना तुमी मागीर उलया तें ना म्हण उलोवंक दिना 1 वर बंद उलोवपाक दिना स्टेजीर उबो रावलो आनी मागीर तुमकां नाका लाडिना आनी ते लजेन तो आतां तें आपूण करतलोच म्हणटा अशें खूप करतो तो. आपल्या बाकीकडे Revenge. ते करतात तो. अशें रिवेंज आमी पूण ठाम आसा हय. आमी ठाम आसा की आतां तुमी येयले आमकां आनी मातशें आमी आसात सो हेचे आतां पेपर हा गोय सो कितें करा तुमचे आतां पेपर आसतले आतां आमची म्हणल्यार जुलयान असेंब्ली हा न्हू ती सो मातशें एक लेटर मातशें आमच्या MLA करा फक्त एक बाकीचे डॉक्युमेंट्स लावन विरेशाक लेटर कर मागीर आमी ते आतां एलएक्यू घालपाक मेळटले सो ते घालता आनी तुमी रेज करता हय तो आमी रेज करता आनी आमच्या सायडीच्यानूय कितें RTI बी मारपाक जाय तें मारता आमच्या सायडीच्यान तो सपोर्ट आसतलोच तुमी धरला 6 वर्सां धरा म्हणजे 7 गजाल त्या खूब जाणांक हांगा ऑफर येयला आसतले फोडला आसतले ते कित्याक खंयचोय मुवमेंट जाता तेन्ना ते चालूच आसता तो पेपर स्टेटमेंट काडटा एवरी कितें कितें फंक्शन जालें तेन्ना आपल्याक म्हणटा लोक आपल्याक मेळ्ळे आनी ते रेडी आसा रेडी पण आतां तरी तुमकां दिसतलें कितें आमगे कमिटी सगळे देवस्थान कमिटी मंच आसा लोकांक कित्याक जाय रे हांगा हे तरी आमी आतां कितें एनवायरमेंट आपोवना लोकांक आपोवना कित्याक ते इश्यू तुमकां फक्त आमी सांगपाकूच थोडे जाण आशिल्ले देवस्थाना कडेन सुद्दां व्हरून थंय आमी पयलीं आमी खूब घेतले ना गरज ना आमी तुमी येयले ते थोडले हय हय सो हांव एक ब्रीफ करता आमी आतां हुंदीर हांगा आसा आनी तुमी जाणात हांगा जो STP प्लांटाचो जो विशय आसा हो कितली वर्सां हांगा गाजता आनी हे विशयाक लागून वातावरण भरपूर तापलेलें आसा लोकांनी जन आंदोलन हांगा जाल्लें आहा आनी लोकांनी पळयल्लें आहा आतां मुद्दाम आमी ह्या प्लांटाच्या हांगा जे सायड आसा ते सायडीक तेकोन आमी आतां सद्या कशी उबे आहा हो जो हुंदीर पूल आसा पळय ह्या पुला फाटल्यान आमच्या पळयता हे सगळे खाजन लँड वन्स अपॉन अ टायम ते आतां बंद पडल्या कारणान थंय सगळे मँग्रुव्ज जाला आनी ते मँग्रुव्ज असले इको सेन्सिटीव झोनान ज्या जाग्यार इंटरटायडल जो झोन आसा ह्या इंटरटायडल झोनान तो हांगा 43,000 स्क्वेअर मिटराचेर हो सुदीन ढवळीकर प्लान हाडपाक सोदता ऑलरेडी आतां जशी इन्फॉर्मेशन आहा तितून आतां ह्या एका मतदारसंघान 4 STPचे प्लांट येता आनी ह्या प्लांटाचे हे लोकेशन कित्याक ज्या जाग्याचेर लोक नुस्तेकार हांगा डिपेंडंट आसा हांगासल्या लोकांची हांगासली इकॉलॉजी म्हणटा फूल जो एनवायरमेंट आसा तो भरती सुकती हे सगळे डिपेंडंट आसा लोकांची शेतां आसा लोक नुस्तें धरतात ते लोक हांगा तेंचे लायव्हलीहूड आसा जाल्यार हे शेत ही खाजन लँड हे मँग्रुव कट करून हांगा ही जमीन पुरोवन रिक्लेम करून ह्या जमनीचेर प्लांट घालप म्हटल्यार ही एक विनाशकारी बुद्धी म्हणटा पळय तशी आसा कित्याक हितून लॉंग टर्माक लोकांक भरपूर प्रॉब्लेम फेस करचे पडटले हांगा फ्लडाचो प्रॉब्लेम आसतलो हांगा उदक भितर गांवांत शिरपाचो प्रॉब्लेम आसतलो हांगा वॉटर पोल्युशनाचो प्रॉब्लेम आसतलो कित्याक STP म्हटल्यार तुमी जाणा जे सगळे घाण आहा ती सगळी हांगा भितर येतली हांगा येतली फाल्यां तो प्लांट जर कितेंय जालें चुकोन जाल्यार आख्खें उदक कंटेमिनेट जावपाची हांगा शक्यता आसा आनी भारत देशान आमच्या कामां खंयच्या लेवलाचेर चलता तुमकां खबर आहा ह्याच रोडाचेर कितलेशे होणके पडलेले आहा ऑलरेडी आनी पावसान ह्या रोडाचेर कितें परिस्थिती आहा लोकांक खबर आहा सो हे जे लोक आयज इतली 6 वर्सां हांगा जो गांव झगडटा आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी एक गोंयकार म्हणून आमी ह्या लोकां वांगडा आसतले आमचो तेंको तेंकां सदांच आसतलो म्हणून आनी हें आसा की आमचो आमदार असेंब्लीन आसा आमच्या आमदाराच्या थ्रू आमी तांकां सांगलेलें आहा की आमकां एक ऑफिशियल लेटर दिया सो दॅट आमच्या आमदाराक तो असेंब्लीन विशय उलोवपाक मेळटलो कित्याक हो विशय हांगासलो आमदार केन्नाच लोकांच्या बाजून थंय मांडचो ना तो मांडटाना लोकांक जायत म्हणून मांडटलो कित्याक तेचें कितें तरी सेटींग आसतलें तुमी जाणा ढवळीकराची सेटिंगां कशी चलता दरबार कशें भरता खंयच्यान पयशे ओत्ता खंयच्यान टाकयो वाडटा खंयच्यान चिरे वाडटा आनी कितें वाडटा हे लोकांक सांगपाची गरज ना तेची काय व्हडली फॅक्टरी ना व्हडल्या खंयचो तरी पॉश फॅमिलींतल्यान तो येवंक ना जाल्यार हे पयशे खंयच्यान येतात कशे वाडटा हेचो सोर्स कितें हे लोकांनी चिंतपाक जाय विचार करपाक जाय तुमचो गांव आयज जर डिस्ट्रॉय करून जर तुमकां 300 रुपयान 500 रुपयान जर टाकयो वाडटा आनी देवळाक जर मंडप करपाक जर पयशे दिता जाल्यार ते पयशांचो उपयोग तुमचो जावचो ना कित्याक हे जर हांगा येयले गांव बुडपाची शक्यता आहा
मागता हांगले जे ग्रामस्थ आसा जे जेंका आमी आतां मेळ्ळा सो तेंच्यांनी ब्रीफ करचे लोकांक सांगचे आनी सगळ्या गोंयकारां कडेन तेंच्यांनी तेंकोय मागचो ह्या मुवमेंटाक कित्याक जितले गोंयकार हांगा येतले ही फॅमिली म्हणून आमी वांगडा रावतले जाल्यार आमचो गांव वचपाची शक्यता आहा. आजी गोवांचे संस्थापक परबाई हांचे पयलीं हांव स्वागतूय करता आनी आभारी मानता कारण इतले पयस साकून ते आयज आमकां हे आमच्या आंदोलनाक तेंको दिवपाक आयिल्ले आसा. आमी 2016च्यान जवळ जवळ 6 वर्सां हें आंदोलन करीत आसा. सांगपाचें म्हणल्यार लोकल आमदारां आमकां गांवांक कोणाक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हो प्रोजेक्ट चालू करपाक सुरवात केली. आमकां हो खरें म्हणल्यार प्रोजेक्टाक ओपोज ना. प्रोजेक्ट हो जायो प्रोजेक्ट आतां एक आसा कपलेश्वरी सारके ठिकाणां आसा एक मडकय मतदारसंघ एक प्रोजेक्ट भरपूर जालो. लोकांक त्रास करून असले प्रोजेक्ट नाका. आतां तुमी पयलें आसतलें हांगा लोकल झाडां 43,000 स्क्वेअर मिटर एरिया जमीन खंयची माती दुसरे कडेन हाडून फिलिंग करून हांगा प्लांट बांदपाचें हें धोरण आसा आनी दुसरे कडेन प्लॉट करपाचें आसा. जशें तुमकां सगळ्यांक हांव नोंद करून दिवपाक सोदता जशी धवळे म्हणटा तो असो जो आमचो कपलेश्वरी प्लांट बांदला म्हणटा तो हांगा मडकयची माती काडल्या आनी धवळे व्हरून घातल्या म्हणजे धवळेची माती काडपाचे पयशे घेतले आसतले असो म्हजो अंदाज आसा आनी थंय फिलिंग केल्या. म्हणजे दोतोंडी हांगा मिनिस्ट्री आशिल्ले न्हू PWD मिनिस्ट्रीची माती थंयचे काडली आनी थंय घातली हांगसरले काडपाचे पयशे आनी थंय घालपाचे पयशे फिलिंग दोन्ही कडले पयशे घेतले आसतलो असो अंदाज आसा. आमी RTI घालून फायंड आउट करूया आनी हांगाय तसोच प्रकार आसा. दुसरी कडली माती हाडटले हांगा घालतले म्हणजे थंयचे फिलिंगाचे पयशे घेतले आनी हांगा डंपिंगाचे पयशे घेतले दोन कडले पयशे घेतले. हो विचार आमी लक्ष करून घेवपाक जाय. म्हणजे हे लोकांचेच पयशे कशे वाडले ते आमी ठरोवन घेवपाक जाय. तेन्ना सगळे आमी उणीकार भाव आसात तेन्ना आमी सगळे तुमचे बरोबर रावतले आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे सगळे गोंयभरचे जर प्रसंग पडले जाल्यार आमी येतले हांगा आनी ह्या प्लांटाक आमी ओपोज करतले. देव बरें करूं. मनोज तुमच्या हांव उडयतलो रोटेट जावं आशिल्लो बंद करा चालू तो जो फाटल्यान सांग बरें. हो पळय आतां हो टोटल 43,000 स्क्वेअर मिटरान तो STP प्लांट येता आनी मेन म्हणल्यार हांगा लोकांनी इकोलॉजिकल बॅलन्स आपलो दवरलेलो. तेजे तोंडान ते शेतां रोयता एक सायडीच्यान तेंचे मानस आसा नुस्तें मारता आनी आयज टोटल जे 4 प्लांट येता मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन येदेशी कॉन्स्टिट्युएन्सी इतकी पॉप्युलेशन काय ना पूण 4 प्लांट येता. ऑलरेडी 1 MLD प्लांट आनी पयर तेंचो 15 MLD प्लांट जे गावडे फॅमिली तेणे पिछान काडून तो घेतलेलो हॉल दिता जॉब दिता करून तो ऑलरेडी चालू केल्लो आसा. मागीर दुर्बाट जे जाग्यार 1 MLD प्लांट आसा तो एक्चुअली जाय आशिल्लो 1 MLD प्लांट तांकां पूण तो जेन्ना सांगता धवळीकर की हो प्लांट सामको क्लिनेस्ट म्हणून थंय पूण हांव मागता की जो ज्या जाग्यार ताणें सांगला थंय मुद्दम ते प्लांटा कडेन येवच्यान तो वास घेवचो जो वास येता तो घेवचो. 1 MLD जस्ट 1 MLD इमेजीन करा आनी 15 MLD इमेजीन करा. 1 MLDचेर जो वास येता तो घेवचो. तशेंच पावसाळ्या दिसांनी तेंच्यान जो चेंबर्स घातलेले आसा तितूनच्यान हळशीक सगळी भायर येता व्हांवता हेंवूय मुद्दम येवन पळोवचें. आनी हांगा हें कितें आसा तें मुद्दम तुमी पळया तो डिस्ट्रॉक्ट करून सोडटा धवळीकर हांगा विदावट लोकांचें हें करनासतना ज्या जाग्यार तो देवळान येवन उलयता हांगा जावचें ना म्हणून पूण मागीर आपले एक स्वार्थापोटी एक आपले डिसिजन घेता आनी हांगा लोकांक त्रास करपाक सोदता. फिनिश करता ना ते दाखय म्हणटालो तुका तो फिनिश जाला करा. हां ओके आसा खंयचे रे
हे मुद्दाम सांगता येत असेल मुद्दाम मेसेज दिवपाक सोदता हो जो हांगचो आमदार आसा सुदीन ढवळीकर ताणें फक्त फटींगपणी केल्ली आसा फक्त फटींगपणां जेन्ना तो PWD मिनिस्टर आशिल्लो लोकांक गोंयभर विचार हो पर्संटेज मिनिस्टर 10%, 20% हे फटींगपण करून लोकांच्या रस्त्याचे जीव गेल्लो आसा गोंयकारांचो कितली फॅमिली अजून त्रास जाता आपल्या कोणाक चलो कोणा भाव कोणाचो आनीकीत गेल्ले आसा आनी हेच पयशाचे फटींगपणां तेणी ट्रस्ट केल्ले आसा त्या ट्रस्टान सगळे पयशे घालून आयज लोकांक ते नळे आयज ते शिमीट आयज ते लोकांचे खंय तरी मरणावचे पयशान तो आयज ते लोकांक दिता सो लोकां कडेन मागता चिता आपले फटींग लोकांक टाकी तशी टाकी ते एक विसरलो टाकी ते बसून तेणी आयज शिरोड्या मतदारसंघात तेका भाव रावलो दिपक ढवळीकर तेणी ते लोकांचो जिवाचो तो लोकांचो आमच्या गोंयकारांचो जीव घेवन आयज पर्संटेज पयशान तो आयज दिल्ले आसा सो लोकांनी असले मनशां फुड्यांबच घेवपाक असले आमदारां आतां जाण जाल्ले आसा ती सोंपले आसा रिव्होल्युशनरी गोवन्स ताका सोडपाचेच ना जे आमी आज ताका सोडपाचेच ना मुद्दाम पळया तुम्ही तेवढ्यान पळया हांगा आमची लोक खुटाणीर मारता मागीर हारी हे करता सेल्फ सस्टेनेबल लायफस्टायल ही गोंयची आमची ही हांगा एक बरें उदाहरण आनी हे ते हांगा काबार करूं सोदता जेणे करून फाल्यां सकाळ तेच्याच पांया कडेन वयतले गव्हर्मेंट जॉब करून आमी पळयता हांगा 15 वर्सां भुरगे गव्हर्मेंट जॉब कर थंय रावल्ले आसा 100चे एकट्याक 2 जाणांक जॉब दिता बाकी सगळे बेकार भुरगे आहा आनी ते सगळे बाबडे आयज अक्षरशः काबार जाल्ले आसा हेजे कडेन मागीर हो एक फाटल्यान दिसता तो एक तेचो प्रोजेक्ट हो आणि जवळ जवळ म्हाका दिसता तेणे एकूच 10-12 वर्सांनी जे कितें केलां तेणे 22 वर्सां सत्ता भोगल्या 12 वर्सांनी कितें केलां जाल्यार हें केलां हे फाटल्यान ते केलें तेणे इतकेंच केलां आनी आतां तो STP ते केले हे 2 गजाली तेणे केल्या गोंयांत तो जर सांगता आपूण डेव्हलपमेंट करता जाल्यार पळय 11 वर्सां लागली तेका तो पूल करपाक कितकी वर्सां बंद ऐकले आख्खो एनवायरमेंट टोटल डिस्ट्रक्शन दिसता पण एक आमकां प्रश्न येता इतले विचार तेंचे भोवती कितकोन येतात काय गोंयची एज जाल्सी दिसता म्हाका ढवळीकाराची तेणे घरांत बसपाक जाय कित्याक तेजे कसले विचार येता खंयच्या तकल्यान तेजे ही स्वप्न गोवता ती पण असले मेजर एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन करपाचें भावान सांगला एकेर लायव्हलीहूड जाता आमच्या लोकल्सांचे आनी हो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाचें आमचें दर एकल्याचें काम जाल्यार हेजी म्हाका दिसता तकली जाग्यार ना ढवळीकाराची आनी तेणें सांगलें ते भाशेन ढवळीकारान येवन आनी ढवळी कांयच प्रोजेक्ट करूं ना फकत ना बांदून दवरता होच हो आमच्या टॅक्स पेयरांचो एकूच प्रोजेक्ट केला जाल्यार असले आमदार आमकां कित्याक जाय सो हांव हे ढवळीचे मडकेचे लोकांक मागता एका हे पावटी आहा तो निमणो तो आनी ते पावटी ताका घार बसोवपाक जाय म्हळ्यार जाय कित्याक तेजी तकली जाग्यार ना तो कांयच्या कांय तेजी चित्ता आनी कांयच्या कांय हाडून हे नश्ट हाडून हे लोकांक फोंडांक घालूंक कोत्ता ढवळीकार तुका एक फ्रेंडली एडवायस ते पावटी तू कॉन्टेस्ट करू नाका हे पावटी केलें तें पुरो तुजी तकली जाग्यार ना देव बरें गाडी भरून जाय विश्वेश फिनिश केली